नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. अलिनाचे बीजेपीक आव्हान. 2012 आपूण वेचून आयली माथानेच्या पुण्याईन. पार्टीचे लेबल नासल्यार येवपाचीच अलिनाचे वक्तव्य. साश्टी पंचायत मंचाचो अपक्षांक वेचपाचो उलो. बाणावले झेडपी वेंचणुके वेल्यान गोविपातले राजकारण पडले चडार. बाणावले अपक्षाक स्वबळार हाडून दाखोवचो, मिकीची काय तुक चॅलेंज. चर्चिलाचो मारियाक तेको. काणकोणाक कोसळिल्ल्या रुबी रेजिडेन्सीचो तपास भ्रष्टाचार सोडून घाळपणाच्या दिशेन. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक पुरावे ना. चुकीचो डिझायन बाबत बांदकाम खंय बिल्डर न्हय कॉन्ट्रॅक्टराचे कर्म. शारांनी शिगमो सुरू. सरकारी शिगम्या पयलीं आमदार दिगंबर आनी विजयाचो फातोड्ड्या शिगमो. लोकमुळे तरी रोमटामेळ चित्ररथांनी हाडली सोबा. सरकारी शिगमो आयतारा. आनी जीपीएलात काकुलान मारलो जिनोक 28 रनांनी. काकुलोचो स्वप्नील अस्तडकराची सेंचुरी. सनी पटेलाची हॅट्रिक. ह्या जीपीएलातली पहिली. आयतारा काकुलो आड साळगांवकार फायनल. खबरो विस्तारान. पर्यावरण मंत्री अलिनान बीजेपीक उघड आव्हान दिला. 2012 आपूण वेचून आयली ते माथानीच्या पुण्याईन. पार्टीचे लेबल नासले तरी आपूण येवपाचीच इतलो कुठाकारांचो तेको आसा म्हणून ती स्पश्ट उलयल्या. अलिनाचे झेडपी उमेदवारांक माविनान तेको दिला. इतले मजगती साश्टींतले सरपंच आनी पंचांनी मेळून केल्ले पंचायत मंचान पक्षाच्या उमेदवारांक घरा धाडचे, फक्त अपक्षांक मतां मारची म्हूण साश्टीकारांक उलो मारला. शेनवारा झेडपी उमेदवारी अर्ज घालपाचो निमणो दीस. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर शेनवारान निमणो दीस आसलो. अंदू पयलेच फावट जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावण्यार जाता. मात कांय फुडाऱ्यांनी आतां वेगळ्याच पद्दतीन उलोवपाक सुरवात केल्या. माथानीच्या वावराक लागून आपल्याक स्वबळार कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्यान वेंचून येवपाची कापाजदाद आसली अशें पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान म्हळां. ऑलेन्सियो सिमोयस ह्या उमेदवाराचो अर्ज भरपाक आयिल्ली तेन्ना उलयतना अलिनान ही खर प्रतिक्रिया उक्तायली. I was going to win that election after Tani went away, hands down. I had hordes of people coming to my house telling me, "Madam, you don't have to go house to house campaigning." I was going to win that. And I'm saying I was going to win that not because of me but because of Mathani Sada. So it is not BJP, it is not Congress, it is not NGP, it was Mathani's where Yes, people looked at. absolutely. But if Movin is supporting, good, because in an election, you look for support from all quarters. No, but have you approached him? No, I have not approached to him, but I am receiving calls from him. झेडपी वेंचणूक पक्षीय पावण्यार घेवपाच्या निर्णयाचेर साश्टींतले बरेच सरपंच आनी पंचांनी खर टिका केल्या. अपक्ष उमेदवारांक वेंचून काडपाचें आवाहन तांणी केलां. हांव मागतां एक गव्हर्मेंटाचेर लोकांनी एक व्हडलो स्टेप घेवन सगल्यांनी उठून आपल्याक एक मोलादीक शिक्को मारूंक वयचो. पूण इंडिपेंडंट लोकां पासत कॅन्डिडेट बसले, पार्टीचेर कोण बसले तांकां एकल्याकूय वोट मारचो न्हू. होय, ह्या सरकाराक मस्ती मारल्या आनी चड मत मारला आहा. कित्याक आमकां कोणाक ताणें कॉन्फिडंट घेवंक ना आनी कोणाक कॉन्फिडंट घेयनासतना तो मुखार गेल्लो आहा. सो हांव मागतां सालसेत तशें गोंयच्या लोकां कडेन जे पार्टी लायन आहा ते कॅन्डिडेटांक डोंट सपोर्ट देम आनी एक इंडिपेंडंट एक लोकशाही जो आहा डेमोक्रेसी आहा ती सांबाळून दवरची म्हणून. सेंट लॉरन्सचो भाजपाचो उमेदवार निलेश काणकोणकारा वांगडा आमदार विष्णू सुर्या वाघ आशिल्लो. करमळी, आजोशी, मांडूर, नेवरा आनी गोवा वेल्ला पंचायतीचो मेळून हो नवो मतदारसंघ तयार केला. कुमारजुवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकाराची घरकान्न जनिता मडकयकारान कुमारजुवेंतल्यान अर्ज भरला. काँग्रेसीन जनिताक तेको दिला. जनिताक तेको दिवन यशश्री मोरे आनी करिश्मा डायसान उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतल्यात. बेतालबाटीचो आदलो सरपंच मार्कुश डिसोजान कोलवा मतदारसंघांतल्यान अपक्ष म्हूण अर्ज भरला. लोकांनी मागणी केल्ल्यान हांव परत पंचायत राजकारणांत देवला अशें मार्कुश म्हणटा. विणा कार्दोजान वेळींतल्यान अपक्ष म्हूण अर्ज भरला. धवरलींतल्यान उल्हास तुयेकारान भाजपाचो उमेदवार म्हूण अर्ज भरलो. नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादोचो ताका तेको आसा. इतले मजगती चर्चिल आलेमावान बाणावलींतल्यान मारिया रिबेलोक तेको दिला. झेडपी वेंचणुके खातीर उत्तर गोंयान एकूण 166 आनी दक्षिण गोंयान 160 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. ताका लागून उत्तर आनी दक्षिण गोंयान एकूण
326 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. आयतारा अर्जांची छाननी जातली आनी सोमार मेरेन अर्ज फाटीं घेवंक मेळटात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाणावले झेडपी वेंचणुके गोवा विकास पार्टीत प्रकरण चडार पडलां. बाणावलेच्या अपक्ष उमेदवाराक स्वबळार वेंचून हाडून दाखोवचो म्हणून जीव्हीपीन बाणावलेचो आपलोच आमदार कायतूक आव्हान दिलां. कायतू म्हणटा हाडून दाखयता. पक्ष पावंड्यार झेडपी वेंचणूक बरोबर न्हय म्हणून कायतून अपक्ष हनीबेल दाकोस्ताक तेंको दिला. बाणावले उमेदवार घालचे ना म्हणून जीव्हीपीन थारायलां. दुसऱ्या वटेन चर्चिलान बाणावले मारियाक तेंको दिला. गोवा विकास पार्टी बाणावले जिल्लो पंचायत मतदारसंघाची तिकेट हनीबेल दाकोस्ताक दिवपाची आशिल्ली. मात पक्ष पावंड्यार झेडपी वेंचणूक घेवपाक बाणावलेचे लोक तयार नाशिल्ल्यान हनीबेल दाकोस्तान अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरलो. ताका आमदार कायतून तेंको दिला. कायतू म्हणटा हरशीं आपूण पक्षा बरोबर, मात झेडपीक लोकां बरोबर. कायतू म्हणटा जीव्हीपीक लागून आपूण आमदार जाला म्हणटा तें खरें न्हय. तेमी हानीक सांगला हांवें एक्सेप्ट केलो. ओके म्हणलें तुमचे पार्टीर रावता. तो म्हणटा आपण पार्टीक रावना. हांव पार्टी लायनीचेर एगेन्स्ट आसा. म्हाका तेमी हाडून MLA केला म्हणटा. कायतू म्हणटा तेका वळखो ना जाल्यार 2000 वोटांनी कायतू येवचो नासलो. आय एम विथ द पार्टी बट फॉर दीस इलेक्शन आय एम नॉट. कायतूची भाशा आयकून जीव्हीपी सुरवातीक कारवायेची भाशा करताली. आतां म्हणटा कायतून नाका जाल्यार पक्ष सोडचो. कारवाय जावपाची तेन्ना जातली. आतां मिकीची पार्टी खंय बाणावले कायतूचे उमेदवारा आड उमेदवारूय घालची ना आनी कायतूचे उमेदवारा आड वावुरचीय ना. तो तर म्हणटा आपण आपल्या सत्यात जिखलेलो, पक्षाचे जिखोना. वो मिकी नासतना जिखलेलो जाल्यार आमी पक्षान डिसिजन घेतलें बाबा तेणें तो कॅन्डिडेट बसयलो, तेणें जिखोवन दिवचो. आमी तेच्या कॅन्डिडेटाक जावं दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करचो ना ओपोजीट करचो ना. हनीबेलाक हाडून दाखयता म्हूण कायतू पेटला. हांव जाणा आमगे कॅन्डिडेट आहा तो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगेलो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हनीबेल आहा तो ह्या इलेक्शन जिखत म्हणून ती आमकां 100% गॅरंटी आहा. कायतूच्या उमेदवाराक वेंचणूक सोंपी ना. बाणावले चर्चिलान मारिया रिबेलोक तेंको दिला. बाणावल्याक हांवें मारिया रिबेलो पळय म्हणटा तेका आज न्हू स्टार्टिंगसान सपोर्ट आनी हाल्याय सपोर्ट आसतलो. कायतू आड सध्या जीव्हीपीन वेट अँड वॉच भुमिका घेतली तरी कायतू आनी मिकीचें राजकारण विधानसभेक वेगळ्याच पावंड्यार वचपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो. मात त्या खातीर कायतूक सध्या मिकीचो आदार घेनासतना बाणावले झेडपीक आपलें वजन दाखोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी दत्तराज नायक. काणकोणा कोसळिल्ल्या रुबी रेजिडेन्सी केशीचो तपास भ्रष्टाचार सोडून घाळपणाच्या दिशेन चल्ला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक खंय पुरावे मेळनात. अधिकारी खंय NOC दितना घाळ रावले. चुकीचो डिझायन आनी बाबत बांदकाम खंय बिल्डरान जाणून बुजून केल्लें ना म्हणून बिल्डींग कोसळपाक खंय बिल्डर न्हय कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार. आरोपपत्र फुडल्या सप्तकांत कोर्टांत येतलें. 11 आरोपींनी 8 सरकारी अधिकारी. पोरू जानेवारीत कोसळिल्ल्या हे बिल्डिंगे पोंदा 31 कामगार मेल्ले आनी कितलेशेच जाण जखमी जाल्ले. 4 जानेवारी 2014 ह्या दिसा काणकोणांतली रुबी रेजिडेन्सी ही बिल्डींग पडिल्ली. ह्या घडणुकेक आतां 14 म्हयने जाले. 14 म्हयन्या उपरांत आतां क्रायम ब्रँचीन आरोपपत्र तयार केलां. भ्रष्टाचाराक लागून न्हय जाल्यार बेपरवायेक लागून हें प्रकरण घडलें अशें क्रायम ब्रांचीक दिसता. 31 लोकांच्या मरणाक जापसालदार धरून हें आरोपपत्र तयार केलां. मात मुळावी सुनावणी जाल्या उपरांत ह्या आरोपांच्या कलमात बदल जावं येता अशें एका वडील अधिकाऱ्यान सांगलें. बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सेहगलान कंत्राटदारांक उण्याच दर्ज्याचो माल वापरूंक सांगिल्लें असो कसलोच पुरावो पुलिसांक मेळूंक ना. ह्या बिल्डिंगेचें बांदकाम करतना आरोपी कंत्राटदारांनी बांदकाम जाणकारांची मजत घेवंक ना, चुकीची डिझायन आशिल्ली बिल्डींग बांदली आनी ताका लागून बिल्डींग पडली अशें पुलिसांक चवकशीत दिसलें. काणकोण पालिकेच्या आदल्या मुखेल अधिकाऱ्यांचो आरोपीन आस्पाव आसा. बिल्डिंगेची तपासणी करिनासतना मुखेल अधिकाऱ्यांनी लायसनाचें नूतनीकरण केलें आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिलें अशें चवकशेन उक्ताडार आयलां. पयशे घेवन भ्रष्टाचार केल्ल्याचो कांयच पुरावो पुलिशेक मेळूंक ना. प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीश सेहगल हे दोगूय बिल्डर भारतांतूच आशिल्ले. ही गजाल आतां स्पश्ट जाल्या. एक बिल्डर इंग्लंडांत आशिल्ल्याचो अहवाल इंटरपोलान गोंय पुलिशेक दिल्लो. क्रायम ब्रांचीचो अधीक्षक कार्तिक कश्यपान प्रुडंटाक सांगलें. ती इंटरपोलाची चूक. बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग मँचेस्टर इंग्लंडांत आसा असो चुकीचो अहवाल कसो दिला अशें विचारपी 3 पत्रां इंटरपोलाक धाडल्यांत. मात तांणी अजून कांयच जाप दिवंक ना. ह्या चुकीचो केसीचेर कांयच परिणाम जावचो ना. अधिकाऱ्यांच्या बेपरवायेक लागून रुपी रेजिडेन्सी बिल्डींग पडली अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. भ्रष्टाचाराचो संबंद ना अशेंय पुलिसांक दिसता. ह्या प्रकरणांत व्हडा प्रमाणांत भ्रष्टाचार जाला असो आरोप जातालो. मात पुरावे कांयच मेळूंक ना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.
घेऊया एक विराम.